मेन कितें जाल्लें आसा, SIRान ट्रेडिशनली जे पार्टीक दिसता की वोटर हॉस्टायल म्हणजे आपल्याक वोट घालचो ना, तो कसो तरी भायर पडचो, अशा हेतून हे सगळें प्रोसिजर पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागलां. आनी लास्ट थोडे दीस उरल्या तितून आमकां एक जाय की जाता तितले वोटर भितर उरचे, बिकॉज हो एंटायर एक्सरसायज चल्ला हो प्रोसिजरल एक्सरसायज. आमचो जो रायट आसा इट इज अ सबस्टेंटीव रायट गॅरंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट, हो खंयच्या सरकारान दिल्लो रायट न्ही. सरकारां येतली वयतली, दे हॅव नॉट गिवन दीस रायट टू वोट. हो कॉन्स्टिट्युशनान दिला आनी कॉन्स्टिट्युशन आमकांच दिल्लें लोकांनी. सो कॉन्स्टिट्युशनल रायट इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टायम काडपाच्या रस्त्यार आसा. हो जो वीक उरला, आयच्यान 6 दीस जे उरल्या ते 6 दीस यूज जावचे. आनी म्हणून हे आमी चड करून सांगता. आतां मेन कोण उरल्या, चड प्रॉब्लेम जाला म्हणटा ते NRI कम्युनिटीक. आनी आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे सांगपाचें, तुमच्या मुखार हाडपाचें विशेश म्हणल्यार ते NRI कम्युनिटी जी आसा. NRI कम्युनिटी तुमकां खबर आसा, गोंयचे एक सोशल इकॉनॉमीक डायनॅमिक्स जर पळयशी, ही एक स्टेट अशी आसा जंय भायर वचून काम करपी बरीचशी संख्या आसा गोंयकारांची. आनी जेन्ना 1 म्हयनो हो पिरियड दिल्लो, तो हांगा रावपी लोकांक 1 म्हयनो आनी भायर आसा तांकांय 1 म्हयनो. हे कशें बसता हें आमी इलेक्शन कमिशनान ह्या लेटरान विचारलां. कित्याक जेन्ना जो पर्यंत तांकां इन्फॉर्मेशनूच पावना जाल्यार ते कशें तुजो रिस्पॉन्स दिवंक शकता ह्या फॉर्माचेर. 90,000 वोटर्स डिलीट जाले, काय एबसेंट असले, काय ते तुझे शिफ्ट जाले, ना जाल्यार डेड. ASDD, एबसेंट, शिफ्टेड, डेड ऑर डुप्लिकेट. ह्या कॅटेगरीन 90,000 जर पडटा जाल्यार तितून एक आतां ताणें हालींच्या काळान एक एडिट फंक्शन लॉन्च केल्लें आसा. आय डोंट नो हाव मेनी आर अवेर. BLOs हॅव बीन गिवन अ फॅसिलिटी ऑफ एडिटींग. आतां हांव जर एबसेंट मेळ्ळो ताका BLO एबसेंट म्हणजे हांव आसा पूण हांव एबसेंट, आनी म्हाका एबसेंट घालून ते हितून कॅटेगरीन घालून डिलीट करपाच्या मार्गार आसा ते. पण आतां ताणें रोल बॅक करपाचें प्रोविजन केलां एडिट करून. सो आय कम फॉरवर्ड. वेन आय कम फॉरवर्ड ताणें EROक सांगपाक जाय, EROन ताका ते रोल बॅक करपाक सिस्टमाचेर परवानगी दिवपाक जाय आनी दॅट BLO कॅन पूट यू बॅक. सो 90,000 जे आसा, म्हाका आतां भंय पडला, तुमी जेन्ना NRIक इतले अशे त्रास करता, हे 90,000 भितर देर इज एवरी पॉसिबिलिटी की लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स हू हॅव बीन मायग्रंट्स इन द पास्ट आनी ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर तांकां हांगा वोटर केल्ले, दे आर लायकली टू रिसर्फेस एंड दीस 90,000 आंकडो जो आसा सकयल येवंक शकता. आय होप यू अंडरस्टँड की 90,000 भितर आतां तो आंकडो देंवंक शकता, बट वीथ हूज नेम्स. हे लोकल गोंयकार आसा तांकां येडचड करून दवरल्या. वेरएज दोज हू वर वोटर्स वन्स अपॉन अ टायम, आतां ते मेळना, खऱ्यांनीच मेळना. आनी SIR तांचे खातीर म्हणजे साफ करपाक बरें आसलें. हे जे नाका जाल्ले वोटर भरून दवरिल्ले ते नाच हांगा, तांकां परत हाडपाचो प्रयत्न जाता. सो नोटोरियस कॉन्स्टिट्युएन्सीज, मारगांव, पणजी, सांताक्रूज, असल्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात थंय एक खरेंच चॅलेंज आसतली लोकां मुखार, गोंयच्या लोकां मुखार, की पळोवपाक कोण वोटर उरल्या आनी कोण वोटर जेन्युइन वोटर भायर पडले ते. आनी पर्टिक्युलरली ह्या रोल बॅक फंक्शनान हे BLOक आनी EROक परत एक सवलत दिल्ली आसा, ती दिल्ली आसा बरें आहा. पण जेन्युइन वोटर जे उरल्या भायर तांचे खातीर जर दिला इट इज गूड. पण असले जर हांगा रेटीट करपाक लागले जाल्यार आमचो डिमांड आसा की त्या BLOचेर, त्या EROचेर नॉट ओन्ली डिसिप्लिनरी एक्शन, तांचेर अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट क्रिमिनल एक्शन जावपाक जाय. दॅट द इंटेंशन इज टू डिलीट यू अँड दॅट इज वाय द फायट इज टू कीप यू. हो इतलोच मेन मुद्दो हें सांगपाक सोदतालो. मेन म्हणटा ते NRIचेर, दुसरें म्हणटा ते तांकां एक्सटेंशन दिवचें, आनी दुसरें म्हणटा ते हे जे रोल बॅक करूंक शकता परते तेजेर मातसो वॉच आसपाक जाय. आनी लास्ट सांगता, काल पर्यंत 4 तारीख पर्यंत बरेचशे ऑफिसर प्रेशर घाली BLOचेर की आतां फॉर्मां घेवपाची बंद करा म्हणून. हांव लोकां कडेन मागतां टील द 11th of December, टील द 11th
टील द क्लोजर ऑफ द ऑफिस टायम तुमकां ही सवलत आसा तुमचे फॉर्म दिवपाक. हांगा भायर एक आमचो फ्रेंड बसला, अजून ताचे फॉर्म कलेक्ट जावंक ना. पूण थोडे इयारोंक ती मातशें हौस की आमी सगळें केलें म्हणपाक इन टायम. वेदर यू डू इट इन टायम ऑर डोंट डू इट इन टायम वी डोंट केअर. पूण कोणाचें जर फॉर्म घेनासतना उरत, आय अपील टू द पीपल टू फर्स्ट डायल 1950 1950 वो डायरेक्ट नंबर मारपाक स्टार्ट करा. आय एम टेलिंग द पीपल, काय भिवपाची गरज ना हितून. कीप डायलिंग. आणि कोणच जर आयकना जाल्यार यू गेट इन टच विथ अस.